जोशुवेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी जेशुवेन इस्रायलच्या सगळ्या कुळांक शिक्केम गांवांत एकठांय केली. उपरांत ताणें जाणट्यांक, फुडाऱ्यांक, नितीदारांक आनी इस्रायलाच्या 2 शास्त्रांक आपयले आनी ते देवा मुखार आयले. तेन्ना जोशुवेन सगळ्या लोकांक म्हणलें, सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, मागा तुमचे पुर्वज नदीचे पोलतडी जियेताले आनी दुसऱ्या देवांची सेवा करताले. तांतलो एकलो अब्रामाचो आनी नाहोराचो बापूय तेरा. तेन्ना अब्रामाक तुमच्या पुर्वजांक नदीचे पोलतडी तावन हांवें काडलो आनी कानाकारांच्या सगळ्या देसांतल्यान व्हेलो. ताची संसद हांवें वाडयली आनी ताका इसाक जल्मोसो केलो. इसाकाक हांवें 2 पूत जाकोब आनी इसाव दिले. इसावाक दायज कशें सेरियेचो दोगरी गांव हांवें दिलो. जाकोब आनी ताचे पूत इजिप्टाक गेले. तेन्ना मोइसेसाक आनी आरोनाक हांवें धाडलें आनी थंय जायतीं अजापां करून हांवें इजिप्टाक पिडापीड दिली. उपरांत थंयचे हांवें तुमकां भायर काडली. तुमच्या पुर्वजांक हांवें इजिप्टांतली काडली आनी तुमी दर्याशी पावली. रथ आनी घोडेस्वार घेवन तांबड्या दर्यापर्यंत इजिप्टकार तुमचे पुर्वजांचे पाठीक लागले. तेन्ना तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें ताचे आनी इजिप्टकारां मदें एक धाड मुरें पडशें केलें आनी तांकां गिरासून दर्या तांचेर भरतिलो. इजिप्टांत हांवें कितें केलें तें तुमच्याच दोळ्यांनी तुमी देखलें. उपरांत तुमी लांब काळ अरण्यांत जियेलीं. मागीर जॉर्दनाच्या पोलतडी रावतल्या अमोरितांच्या देसांत हांवें तुमकां हाडलीं. तांणी तुमचेर झूज मांडलें आनी हांवें तांकां तुमच्या आदीं केलीं आनी तुमच्या दोळ्यां मुखार तांचो देस तुमच्या ताब्यांत पडलो. त्या उपरांत बाळाक, झिफोराचो पूत, मोआबाचो राजा इस्रायलाचेर झूज करूंक उठलो आनी बालामाक, बियोराच्या पुताक तुमचेर शिराप घालूंक ताणें आपोवंक धाडलो. पूण हांवें बालामाचें आयकूंक ना. परतेंच जाल्यार ताणें तुमचेर आशिर्वाद घालचो पडलो आनी ताच्या हातांतलीं हांवें तुमकां वाटायलीं. आनी तुमी जॉर्दन नोद उतरून जेरिकोक पावलीं तेन्ना अमोरितांनी, पेरिजितांनी, कानाकारांनी, हित्तितांनी, गिसगासितांनी, हिवितांनी आनी जेबुसितांनी केल्लें तशें जेरिकोच्या लोकांन तुमचेर झूज मांडलें. पूण तुमकां सगळ्यांक हांवें तुमच्या आदीं केलें. तुमच्या मुखार हांवें गाजिलांक धाडलें आनी तुमी पावच्या आदीं अमोरितांच्या 2 राजांक तांणी धांडायलें. आनी हें काम तुमच्या तलवारांनी वा तुमच्या बाणान करूंक ना. हांवें तुमकां हे देस दिलो. हांवें तुमकां एक देस दिलो, पूण तुमी तो कामायज करूंक ना. आनी तुमी रावतात ती शारां तुमी बांदूंक नात. तुमी लावंक नात त्या दाकांच्या आनी जैतुनाच्या मोळ्यांतलीं फळां तुमी खातात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी.
ताचो माय मोग मीठ मेद नासलोलो. म्हणुया, ताचो माय मोग मीठ मेद नासलोलो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो खरेंच बरो. ताचो माय मोग मीठ मेद नासलोलो. देवाच्या देवाक दिनवासात ताचो माय मोग मीठ मेद नासलोलो. दोनयाच्या दोनयाक दिनवासात ताचो माय मोग मीठ मेद नासलोलो. जबाब: ताचो माय मोग मीठ मेद नासलोलो. आपले पोचेक ओरणांतल्यान चलोवन व्हेली. ताचो माय मोग मीठ मेद नासलोलो. बोलिश्ट राजांक ताणें मार दिलो. ताचो माय मोग मीठ मेद नासलोलो. पदवेदार राजांक ताणें जिवेशी मारले. ताचो माय मोग मीठ मेद नासलोलो. जबाब: ताचो माय मोग मीठ मेद नासलोलो. तांचे देश दायज करून दिले. ताचो माय मोग मीठ मेद नासलोलो. दायज करून आपल्या चाकराक इस्रायलाक ते दिले. ताचो माय मोग मीठ मेद नासलोलो. आनी आमच्या दुस्मानांच्या चोपक्यांतली आमकां सोडयली. ताचो माय मोग मीठ मेद नासलोलो. जबाब: ताचो माय मोग मीठ मेद नासलोलो. उद्गार: मनशाचे उतर कशें न्हय, बगर देवाचे उतर कशें. देवाचो निरोप मानून घेयात. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फारिझेव ताचेशी आयले आनी ताका कोसाक लावंक तांणी विचारलें. कसल्याय कारणाक लागून घोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो. तर अरंबाक तावन रचणारान तांकां दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत मनीस आपल्या आवय बापाक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकटवतलो आनी दोगांय एक जातलीं. अशें तुमी वाचूंक ना? म्हणटोच तीं आनीक दोगां न्हय पूण एक. देखून देवान जोडलोलें तें मनशान दोशी करूं न्हय. ताणें ताका विचारलें, तर कोण आपले पोतिनीक सोडून दितात जाल्यार तिका लग्न मैदानाचें पुत्र दिवन सोडची म्हूण मोजेजान हुकूम घाला. ताचें कारण कितें? ताणें जाप दिली, तुमी निबोर काळजाचे देखून मोजेजान तुमचे पोतिनी सोडून दिवंक तुमकां रोजा दिली. पूण अरंबाक तावन अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपले पोतिनीक सोडून दीत समृद्धीचेर आड लग्न संबंद जियेतल्याची गजाल हांव करिना. आनी दुसरे कडेन लग्न जायत तो पोरद्वार करता. सिसांनी ताका म्हणलें, गो बायले मदें परिस्थिती अशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना लावल्यार अदीक बरें. पूण ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें मानून घेवंक सगल्यांच्यान जायना. जांकां देवान हें देणें फावो केलां तांच्यानूच जाता. आवयच्या कुसव्यान तावन इजडे जल्मलेले आसात आनी मनशांनी केलेले इजडे आसात. आनी सर्गींच्या राजाक लागून आपणाकूच इजडे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जाता तांणी हें मानून घेवचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें
वाकाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वोड तर ओरोंबाक तावन रोचणाराक तांकां दादलो आनी बायल केली. नियाळाक आदार. एका दिसाक आमच्या शेजारेक फोगोट्याचो आवाज आयकूंक ताचे घरांत हांव गेली, कित्याक ताची सून तिसरे फावट गर्भेस्त आसली. पयले दोग चेडवां. म्हजी सेजान म्हणूंक लागली, हे फावटी तरी चेडो जाल्यार पुरो. हांव थंय वेतोच म्हाका गोमलें तिसरें चेडूं जालां म्हूण. भुरग्याचो बापूय एकदम रागाबुरीत आसलो. चेडो जावंक ना म्हूण म्हणूंक लागलो, चेडो जावन आसा घराचो दिवो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू कोसाक लावंक नाडबुडाच्या फारिजेवांनी लोक मैदानाचो प्रश्न केलो. तेन्ना ओरोंबाक देवान दादलो आनी बायल तांकां केली. हो जबाब जेजून दिलो. दोनूय लिंगाक एक सारको मान आनी अभिमान दिवंक आयज देवाचें उतर आमकां उलो करता. जेजूच्या काळार मनशाच्या लिंगा मदें भेदभाव आसलो. बायलांनी घरा भायर काम करूंक जायनासलें. लोक मैदानाचें पत्र फक्त घोवान दिवपाचें आनी बायलेन न्हय. बायलेक देव मंदिरांत कांय सवलत नासल्यो. पूण जेजू मनशाच्या लिंगा मदें वेगळोचार केलो ना. आपले पांय पुरामोळीत तेलान माकूंक दिले, केंसांनी पुसूंक दिले. परद्वार सांपडलेले ओस्तोरेक जेजून अभिमान लिखली. दादलो आनी बायल आमी देवाची रचना आनी एक सारकी. त्या बापाय भाशेन आमी थोडीं घडले चिंतनांनी आसतल्यो. चेडो आसल्यार आमी जाणटीं जातोच आमकां पळयतलो. थोडीं जाणां चेडवांक चड शिंकोप दिवंक फाटीं सरतात. असलो भेदभाव आमी सोंपूंक वावुरया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, देवाच्या नदरेन सगळें एक सारकें हें दुसऱ्यांक समजावंक वावुरया.